कोण भाशेन सायबीण माय देवाचो रूपकार जाली आनी कोण भाशेन आमी आमच्या जिवितान देवाचो रूपकार जावं येता ह्या विशयाचेर आमी खोलायेन नियाळ करुया. पयले सुवातेर आमी तेच करतना नमान मुरे मागणे म्हणटा आनी ह्या नमान मुरे मागण्यांत दुसरो भाग आसा. भाग्योन मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. हे मागणे आमी करता. आमी भाग्योन मरेक देवाचे माये म्हणटा. आमी तिचे खातीर तिचे लागीं विनवती करता. आमा पापयां खातीर विनवती कर आनी तिका आमचो हुस्को आनी हुस्क्यान बरोवन ती आमचे खातीर देवा बापा लागीं मागता. ती सुर्गीची राणी, ती देवा मातीची आवय. एक दीस खंय अशें घडलें स्वर्गा राज्यांत. देव बाप खंय पासोयेक आयलो आनी पासोयेक आयिल्ले कडेन ताणें पळयलें की थंयसर तरेतरेचे मनीस आसा जे मनीस थंयसर आसूंक फावो नासलेले. आनी देवा बाबाक खंय मातशें तिडूक आयली आनी रोखडोच पेद्रूक आपोवंक धाडलो आनी विचारलें, पेद्रू हें कितें केलां तुवें? तूं सगल्यांक सोडटाय, हांवें तुका चावी दिल्या म्हणून तुवें सगल्यांक सोडटाय भितर स्वर्गा राज्यांत. भाग्यून पेद्रू खंय थोडो घाबरलो, एकदम नर्वस जालो आनी कितें सांगचें कांयच कळना जालें. आनी म्हणूंक लागलो, बाबा हांवें सगली बंदोबस्त बरे तरेन केल्या, सगल्यो चावयो हांवें म्हजे लागीं दवरल्यात, कोणाकूच हांवें सोडूंक ना भितर स्वर्गा राज्यांत. हांव खूद पळयतां कोण कोण भितर येता तो. पूण सांगचें कितें बापा, तुज्या पुताची आवय तिणें फाटल्या वाटेन एक धाकटुलें जोनेल उक्तें दवरलां आनी म्हाका कशीच बंद करूंक दिना ती. आनी ह्या जोनेलांतल्यान सगळीं उडक्यो मारून भितर सोदतात. मोगाच्या भयणी भावानो, सायबीण मांयक हे तरेन आमकां आमचो हुस्को देवा मातीची आवय, तिका आमचो हुस्को, ती आमचे सोबे देवाचो रूपकार जाता.